देवान ह्या वेळार खेरीतपणीन आमच्या तरणाट्यांक आपल्या आत्म्यान माखल्यान. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोलान आपलो बोवाड सेवेंतल्यान परगटूंक ती फुडें सरतात. ह्या वेळार गायनांतल्यान आपली भावना ती परगट करतली. पवित्र आत्मो म्हजेर देंवला. M5 पेज 154. सोगलीं उबी रावया. चवथो भाग. बोवाडाची मागणी. पवित्र आत्मो म्हजेर देंवला. माफी, शांती, संतोष, प्रिती मनशांक परगट करूंक म्हाका धाडटा. पवित्र आत्म्याच्या बोळान ही आमची तरणाटी आनी आमी एक एकलो जेजूचे पाटलावदार, शांतीचे दूत आनी बोगसणेची हातयारां कशीं जियेतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी ल्हानविकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया. बुध आमच्या धर्मीक फुडारी पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं गिरेज जावन तांणी अखंड पवित्र सभा बांदून तांकां बरी बूद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका.
शाणेपण राजकारभाऱ्यांनी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचें आसणें वळखून शाणेपणान फौजाची सेवा करूंक तांकां बापाचो उजवाड मागूया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सोमजिकाय आवय बापायन आनी मोदोन पोदोनीन आपल्या भुरग्यांक जिवो बावा दिवन तांच्या फुडाऱ्यांचेर सोमजिकायेन विचार करून बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. काळजीदारपण देव संदेशकारांनी देवाचें उतर बरे भाशेन पुरगुटून क्रिस्ती म्हणल्यार काळजीदारपणान भुरग्यांच्या मनांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जाणवाय तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी जेजूची शिकवण जानवायेन आपल्या जिविताक लागू करूंक ताका बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देव बिरान आमचे जिवीत देवाचे देणें हे वळखून ताकाच आमी सुस्तेन उर्बेन आनी गोवायकीन पसरावंक सगल्यांनी देव बिरान बालकूंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भक्तीपण आयज पाद्र आग्नेलाच्या पोरबे दिसा ताचे जिवीत आमी नियालोन आनी ताचेच भाशेन आमी भक्तिवंत जावं आनी हे परी जेजूची साक्षीदारां जावंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा विस्वासान तुजे मुखार उच्चारून दवरलेल्या ह्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी जाल्यार तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. आमेन. बेटोवनेक गीत गावुया. C38 तुकाच बापा.
हात घे ओझे पाय घे स्वीकार कर आता तोशे तुझो मोहिमो परगट करू शुभखबर सगळ्यांक दिवूं तुकाच बाबा सोर म्हजे दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर म्हजे तुजेच ते कोरकाशेले म्हजे सुखे म्हजे दुखे तोर मोडे या दिसाचे बाबणाची चाकरी करून कुशलकाय तुझी वाटून तुकाच बाबा सोर म्हजे दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर म्हजे तुजेच ते कोरकाशेले म्हजे मन घे विसोवे घे काचांतले पावना हांवे सोथ्यात मोशी आनी खोशी मेजोवणी सोडचिणेची तुकाच बाबा सोर म्हजे दिता तुका एकाने तुकाच भोगता सोर म्हजे तुजेच ते कोरकाशेले मोशा बापा भयणीनो हें आमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोन मानून घेवं भोव मोगाळ बापा आपल्या मोरणान आनी पुनर्जिवंतपणान जेसून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केले त्याच मोरणान आनी पुनर्जिवंतपणान आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी भरूं तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका गोवाय दिवंक पावूं हे तुज्या पुता दुवांचे ओत्रेक दोयाळपणी शार्ती पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी दीन सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोर्वकाय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो दर एका काळाक गरजेची आनी फायद्याची देणी वांटाय तूं आमकां उदारपणी आनी तुजी पवित्र सोबा चलयताय विचित्रपणी भोक्तीन तुजी चाकरी करूंक कोश्टाडकोळींनी तुका उलो मारूंक सुखा संतोसांनी तुका दिन वासूंक पवित्र आत्म्याचें बोळ आनी सुबाम देणी तिका तूं दिताय निरोंतरी देखून जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुज्या दुतां भोगतां सांगाती स्वर्गार पृथ्वेर उल्हासतात सगळीं तुजे मोहिमेक गायतात निते काळी
खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोरपूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोराक. Avartațo gut porgotuia. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्वरा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्याची आनी आयचे उमेदवाराची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा कावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणा.
मोशा बाबा भयणीनो आमच्या काळजांनी आसलेलो पवित्र आत्मो आमकां देवाक आब्बा बापा म्हणून करूंक स्फूर्ती दिता. ह्याच आत्म्याच्या बळान जेसून शिकयलेले देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना जेसून आमकां दाखयलेली प्रिती सेवेची वाट आमी सगळीं चलतले हांव म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेसूची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान आपयली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उंड्या सोऱ्या रुपान जीव जेजू आमच्या काळजान घेवंक वेतना गीत गावया D34 आत्म्या म्हज्या गायन कर.
मोच्या गायन Oye vidor dieta, mozo Deus de bom Jesus, Otria moja gayon ko, Ushang kain ulasu, Oye vidor dieta, mozo Deus de bom Jesus, Quero mozo tu, Irun quero jiu mozo, I know Jesus Deus taro, Apun mozo pranzano, Otnia moja gayon ko, Ushang kain ulasu, Moje vidor dieta, Mozo Deus de bom Jesus, Otnia moja gayon ko, Ushang kain ulasu, Moje vidor dieta, Mozo Deus de bom Jesus, Anela moje kali, Shito lutta brautale, Suki muiche porlopa, Ali sale dadoshi, Otnia moja gayon ko, Ushang kain ulasu, Moje vidor dieta, Mozo Deus de bom Jesus, Otnia moja gayon ko, Ushang kain ulasu, Moje vidor dieta, Mozo Deus de bom Jesus, Jesus mozo Deus taro, Moje vidor dieta, Moja odian riglole, Nace galis godota, Otnia moja gayon ko, Ushang kain ulasu, Moje vidor dieta, Mozo Deus de bom Jesus, Sorvesora, Arcadia, Aploco, Amcavida, Sorvesora, Arcadia, Aploco, Amcavida, Egas Magarta, Novi Social, Ampliamo Dace, Gowai Zaucia, Agna Sargiri, Ami
क्रिस्ताची साक्षीदारां जावंक पवित्र आत्म्या आमचेशी राव हो विशय मनांत घेवन तिरावणे संस्काराची समोरवणी आमच्या तरणाट्यांनी केल्या. ह्या वेळार ती पास्काचे वाती वाटेन आपलो हात पाटून देवाची साक्षीदारां जावंक आपली बासावणी करतली. सगळीं उमेदवारां आपली बासावणी करूंक उबी रावुया. भावां भयणीनो, आमी सगळीं उबी रावून ओगेपणान आमच्या मागण्यांचो तेंको ह्या आमच्या तरणाट्यान आमी दिवया. मोगाळा बापा, पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र सोबेचे वांगडी आमकां करूंक तुज्या पुता जेजूच्या प्रवादीक याज्ञिकी आनी फुडारीपणाच्या वावरांत तुवें आमकां वांटो दिला. हेंच आमचें कार्याक अदीक तिरपणी आमी पाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आयच्या दिसा तिरावेण्याच्या संस्कारांत तुवें आमकां फावो केल्या. देखून आमी खुशाल जाता. मोगाळा बापा, पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार भोव करून आमच्या कुटुंबांत, समुदायान आनी पवित्र सोबेन तुज्या मोगाचे उपकार जावंक आमी भास दिता. आमचें जिवीत तुजे बरे खबरेची परगोटणी करूंक तुजें राज ह्या जगांत अदीक तिरपणी स्थापूंक आमी आयज पावल मारता. आयच्या जिवितांतल्यान सदांच तुज्या पुताक आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताक आमी गोवायकी दितोल्या म्हूण आमी तुका आयज उतर दिता. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान माखल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान पोसल्याय, तीं तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याचे कोटायेन सगल्या आडकोलींचेर जोयत व्हरून आपले पवित्र जिणेन तुजे सोबेक संतोश दिवंक पावूं आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तुजी सोबा प्रितुमेचेर वाडोत वचूं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोगलीं बसुया. Good evening, everybody. There was a hymn we were planning to sing, but we could not. It goes like this. Zoi pritimok wasta, thoi Deo hajir asa. Where there is love, there is God. On behalf of the Rej Magus Pastoral Council, I, as the moderator, would like to say a few words of thanks for this day. First of all, I would like to thank the Lord God Almighty for making this day possible. We live these days under a shadow, but thanks to God, in spite of everything, the over a month-long preparations for this day went on well, leading to this beautiful ceremony today. I would like to thank the Archbishop of Goa and Daman, His Excellency Archbishop Philip Neri Ferrão, for administering the sacrament of confirmation to our youngsters.
Due to the pandemic situation, there has been a huge backlog of confirmation candidates in our state of Goa. Our Good Shepherd, the Archbishop, has been relentlessly working these days by crisscrossing the state of Goa to administer the sacrament of confirmation in numerous parishes all over Goa. Thank you, Your Excellency, for gracing our historic church of Rejmagus with your presence, and for all the tireless work that you do in our Archdiocese of Goa. May God continue to bless you with good health and vigor to continue your work in the Lord's vineyard. Today, we are also blessed to have with us the Dean of Kalangut Deanery, Father Olavo Kaido. Thank you, Father Olavo, for coming here today and con-celebrating this Mass with us. May God bless you too in every possible way to help you achieve all your goals and aspirations as you continue to strive in the Lord's vineyard. Thank you, Father Olavo. And now, I would like to thank in a special way the guiding light behind today's occasion, our parish priest, Father Orlando Marcus. Thank you, Father, for being our parish priest. Thank you for all that you do for us, and may God specially bless you with the gifts of health and happiness, so that you may long continue to love and serve us. Thank you, Father. Now, I would directly address you, the youngsters of Rejmagus, who have just become confirmed members of our Catholic faith. First of all, a big congratulations and thumbs up to you all. You all have done yourselves proud. These past 30 to 45 days have been especially tough on you all. The intense preparation period and long hours of training and formation have been pretty hectic. But in the end, you all have successfully completed the process and achieved an important milestone in your personal and spiritual lives. So give yourself a big pat on the back. Now, as fully confirmed members, the parish of Rejmagus is confident that you will now take on greater responsibilities in our parish. The parish pastoral councils of the future, the catechist teams of the future, the confraria of the future, and even the fabrica of the future will require your presence and efforts. Also, more importantly, even if you take on the greater responsibility of choosing the vocation of priesthood and religious life, our parish of Rejmagus will feel truly blessed. So do your best and never shy away from taking up responsibilities in the church. God will always bless you for all that you will do to carry on His mission from here on. Further, I would like to thank the parents for all they have done to make this day possible, to encourage their children in their preparation. Thank you, parents. I would also like to thank the choir, Bosco and team, and Anton Velo, sir, for his professional and experienced guidance. Thank you, sir. I would also like to thank in a special way Xavier from the Fabrica. He works tirelessly behind the scenes but rarely gets mentioned. So thank you, Xavier. I would like to thank some other individuals like Babu Francis Fernandez, Edwin Nadar, and Joe D'Souza for always helping us to carry out the difficult works in the church.
I would also like to thank the liturgical coordinator, Janet Matthews. I would also like to thank the coordinating team members, especially for today, Jania and Manuel, and all the other coordinating team members. They work so hard but rarely get mentioned. So thank you all. During the preparation, there were some guest faculty who came and helped the children prepare in a special way. Dr. Nelly Dissa, Father Romeo Gudino, and the Carmelite priest, Father Serville, who gave the retreat. Thank you for all that you have done to make this day possible. And finally, maybe last but not the least, I would like to thank the catechist. The catechists are the real people who have made this day possible. Our senior catechist, Mr. Hugo Travasso, there is nothing we can say enough that will do justice to him. Since long, he has been a very faithful and senior member of this parish and has served this parish in various capacities, be it moderator or be it in so many other ways, on various panels of this parish. So thank you, Hugo, sir. I would like to also thank all the other catechists, Marilyn, Lillian, Yani, and Aaron. And if I have missed any names, thank you too. I apologize. So once again, children, this is your day, and congratulations to all your parents. Thank you. निमाणो आशीर्वाद दिवचे आदीं म्हजें एकूच उतर जस्ट सिट डावन प्लीज एकूच उतर क्रिस्म घेतलेल्या सगल्या तरणाट्यांक तांच्या माय पाय तांच्या फामिलींक म्हजी परबीं तरणाट्यानो हे समोरुमणेन तुमी बरे भाशेन वांटो घेतलो शीस सांबाळून भोगतीन तुमकां म्हजी शाबासकी आयज हो संस्कार घेवन तुमच्या गुंवळीक फिरगोस सभेच्या मॉडरेटरान उगडास केला तसो तुमच्या जिवितान कांय सोंपूंक ना नथींग एंड्स टुडे with the reception of this sacrament. Everything begins. तुमी ओत्मीक बाजून ग्रेस जाल्या. You are spiritually enriched today. जी पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां मेळ्ळ्यान ती तुमच्या जिवितान सांबाळात, फुलोयात आनी वाडोयात. तुमच्या याज्ञिकाचे, देव संदेशकारांचे, गुंवळीक फिरगोस सभेच्या वांगड्यांचे, वेगळ्या वेगळ्या संस्थांच्या वांगड्यांचे लागशिल्ले सहकारी जायात. तुमकां तरणाट्यांक ज्यो कार्यावळी आसतल्यो त्या सगल्या कार्यावळींनी शिताबेन वांटो घेयात. पवित्र सभेक सदांच लागीं रावात. रिमेन ऑलवेज क्लोज टू द चर्च. तुमकां परबीं दितना तुमकां तयार केलेल्या सगल्यांक पादवीकाराक हांगा आसलेल्या ह्या बारादाच्या डिनांक फादर ओलाफ कायाद गुंवळीक फिरगोस सभेच्या वांगड्यांक देव संदेशकारांक सेवाधर्मीक सेवकांक गायन मंडळीच्या वांगड्यांक वेदी सेवकांक वेगळ्या वेगळ्या संस्थांच्या वांगड्यांक आनी सगल्यांक तुमकां आख्खे गांवचे पवित्र सभेक आमची परबीं आमची शाबासकी आमची दिनवासनी निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देवान आमच्या बापान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां आपलीं भुरगीं केल्यान तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. जेजू क्रिस्तान देवाच्या पुतान स्वताचो आत्मो पवित्र सोबेन रावतलो म्हूण बसायला. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो बावार्द उचारूंक आपले सोबतेन तुमकां बोळ दिवं. पवित्र आत्म्यान शिसांचीं काळजां
आपल्या मोगाच्या उशान पेटयली. तो तुमचेर आशीर्वाद घालूं, तुमकां एकवटान सांबाळूं आनी वायटा विघ्ना विणे देवाच्या राजाच्या संतोषाक तुमकां पावों. आनी सोरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. पवित्र आत्म्याच्या बळान जेसूचे दिरादीक गोवाय कशे जियोंक वचून येया. जेसूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गीत गावुया. S6 रोजनार आत्म्या.